पयर जेन्ना म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन्स जाली, सांकेलीम एंड पोंडा म्युनिसिपल काउन्सिल इलेक्शन्स, ह्या दोन्ही इलेक्शना भितर भारतीय जनता पार्टीन स्पॉन्सर केले किंवा भारतीय जनता पार्टीन सपोर्ट केल्ली जी पॅनल्स आसात तो रिजल्ट जो आयिल्लो आसा तो रिजल्ट आमी एक्सेप्ट करतात। आनीक ह्या दोन्ही रिजल्ट्सा भितर फोंडा म्युनिसिपालिटीचो जो रिजल्ट जाल्लो आसा तेजे भितर खरें म्हणजे आमी आमचो लास्ट टायम आमी भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड किंवा आमचे जे असे आशिल्ले असे 4 जण काउन्सिलर जे आसात निवडून आयले। लास्ट टायम आमी खरें म्हणजे अलायन्स म्हणून इलेक्शन लढयल्लें आनी तातूंत आमी सपोर्ट केल्ले अशे बीजेपीचे असे जे आशिल्ले ते 4 जण वेंचून आयिल्ले, ते ह्या फावटी आमचे 5 आयिल्ले आसात। सेकेंडली आमचो वोट शेअर जो आसा हो तेन्ना जो आशिल्लो तो 2017च्या इलेक्शनाक पयरच्या असेंब्लीच्या इलेक्शनाक जो आशिल्लो तो सिटी भितर हो आमचो वोट शेअर तसोच इंटॅक्ट आसा। आणि तेका लागून खरें म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट बेज आसा वो बऱ्या पद्धतीन खरें म्हणजे फोंडा म्युनिसिपालिटी भितर आसा। खरें म्हणजे भंय जो आसा तो काँग्रेस पार्टीक आसा। काँग्रेस पार्टीचो जो वोट शेअर आसा तो जर आमी पळयलो जाल्यार खरें म्हणजे इट हॅज गॉन डावन फ्रॉम 4800 ऑड टू 2700। खरें म्हणजे चिंता काँग्रेस पार्टी म्हणून तेका लागून तेंका जो कितें ते क्लेम करतात की आमचे 3 जण वेंचून आयिल्ले आसात म्हणून, वो म्हाका दिसता की त्यांनी तेचेर जो कितें स्टडी करपाक जाय, अभ्यास करपाक जाय आनी करपाक जाय। भारतीय जनता पार्टी आनी MGP एज अ अलायन्स म्हणून आमी खरें म्हणजे ते काउन्सिल जे आसा ते फॉर्म करतले। सांखळी म्युनिसिपालिटी भितर जो रिजल्ट आयिल्लो आसा तो रिजल्टूय तशें हांवें म्हटलें की आमी तो एक्सेप्ट करतात। आनीक जो रिजल्ट दिता जो लोकांनी वर्डिक्ट दिल्लो आसा त्या वर्डिक्टाच्या आदाराचेर खरें म्हणजे कांय कडांनी आमी कमी पडले आसतले, कांय कडांनी आमी करेक्टीव मेजर्स घेवपाची गरज आसतली, कांय कडांनी आमी एकूण ती तांची पॉलिटिकल सिच्युएशन जी आसा ती अंडरस्टँड करून तातूंत आमी कशा पद्दतीन आनीकूय कांय मेजर्स घेवन मुखार वचपाक शकता तेच्या संबंधांतलो पार्टी म्हणून आमची त्यांच्या कार्यकर्त्यां वांगडा लोकल लिडरशिपी वांगडा आमची उलोवणी चालू आसा, तांकां मेळप चालू आसा। फक्त आमी सगळे जाण ह्या 13 तारखेच्या प्रोग्रामान बिजी आशिल्ल्या कारणान आयज ते सगळे त्याचो एक कंप्लीट टोटल आढावो जो आसा तो आमी घेवपाक पावूं ना, पूण तो एक जातलो। पूण जे वर्डिक्ट दोन्ही म्युनिसिपालिटी भितर दिल्ले आसा ते आमी एक्सेप्ट